गोंयांत जाल्ल्या दुख्खद स्टॅम्पेडाक सुमार 1 वर्सा उपरांत आयज शिरगांव हांगा वर्सुकी लयराई जात्रा कडक सुरक्षा आनी कडक गर्दी वेवस्थापनाच्या उपाया खाला मनयतात। फाटल्या वर्सा कितें जालें हें तुमकां परत सांगता। 3 मे 2025 दिसा सकाळी 3:30 ते 4 वरांच्या मजगतीन देवळा कडेन वचपी अरुंद गल्ल्यांनी व्हड प्रमाणात गर्दी जाल्ल्यान स्टॅम्पेड जालो। 6 जाणांक मरण आयले आनी डझनभर लोक जखमी जाले, जाका लागून सादारणपण एक खोल आध्यात्मिक आणि चैतन्यशील उत्सव पुराय राज्या खातीर दुःखाच्या खिणान रूपांतरीत जालो। अंदू अधिकाऱ्यांनी कसलोच चान्स सोडूंक ना। सुरक्षा आणि गर्देचेर नियंत्रण दवरपाचेर खर भर दिवन हो उत्सव मुद्दम मौन दवरतात। फाटल्या वर्साच्या घडणुकेची पुनर्वृत्ती जावची न्हय ह्या खातीर अधिकाऱ्यांनी जायती महत्वाची पावलां उबारल्यात। देवळाच्या आवारांत वा होमखण वाठारांत लागीं खंयच्याच स्टॉलांक परवानगी ना। भक्तांच्या येरादारी आणि आपत्कालीन सेवा खातीर मार्ग निवळ उरतले हाची जतनाय घेतल्या। सुरक्षा बरीच खर केला। उजो पालोवपी दळाचे आणि आपत्कालीन सेवेचे पंगड मोक्याच्या सुवातेर तैनात केला आणि पुलीस कर्मचारी व्हड प्रमाणात तैनात आसात। प्रत्यक्ष वेळार गर्देचो प्रवाह सांबाळपा खातीर देखरेख सातत्यान सुरू आसा। हेतू स्पश्ट आसा, गर्दी आडावप, आडामेळी टाळप आणि भक्तांक सुरक्षीतपणान वांटो घेवपाक मेळटलो हाची जतनाय घेवप। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सगळ्या भाविकांक जाहीर आवाहन केला। लोकांनी शांत रावचे, धावपळ करप वा धक्को दिवप टाळप आणि तैनात आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांक पुराय सहकार्य करचे अशें आवाहन तांणी केला। ताचो संदेश सादो पूण महत्वाचो आसा। सुरक्षितताय पयली येवंक जाय। अंदू लयराई जात्रा फक्त परंपरेविशीं न्हय तर जपसालदारकी आणि याद करपा विशीं लेगीत आसा। शिस्तबद्ध वांटो घेवन आणि खर अंमलबजावणी केल्यार कसलीच वायट घडणूक घडनासतना हो उत्सव शांततायेन चलूंक शकता अशी आस्त अधिकाऱ्यांक आसा।